मुरगांव भाजप युवा मोर्चान भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांचे हजेरेन आपली नवी समिती जाहीर केली। सुधीर तारी हांची मुरगांव युवा मोर्चाचो नवो अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्या। पक्ष कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना दामोदर नाईक हांणी म्हळां, तरणाटे हे राष्ट्राचे सगळ्यान व्हड ताकद आणि योग्य दिशेन मार्गदर्शन केल्यार भारताच्या प्रगतीन ते शक्त दिवंक शकतात। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। हांव आयज मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी म्हणजे हांव म्हजे वांगडी करीत आनी प्रथमेश आयज आनी आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामोजी नाईक मुरगांव हांगा आमी युवा मोर्चा डिक्लेअर करपाक आयिल्ले आनी सुधीर तारी हो जो आमचो मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो नवो अध्यक्ष जावन आसा सो हांव ताका पयलीं म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदतां। दुसरें म्हणजे आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की यूथ जावन आमच्या भारतीय जनता युवा मोर्चान मेंबर आपूण जावन मुखारल्यान येता। आतां आमी कितले दीस जाले आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी डिक्लेअर करीत आसा, तशें आयज डिक्लेअर केला। सो म्हाका एक प्रावड फील जाता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून युवा मोर्चाचो हांव उपाध्यक्ष म्हणून आयज जी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमी संख्या पळयली म्हणजे युवा आनी युवती दोनी मिक्स आशिल्ली आनी ती संख्या पळोवन म्हाका तरी दिसता की जो आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामोजी नाईक आसा ताचे एक विचार आसा की 27 30 जावपाचें। सो म्हाका दिसता आमी त्या मुरगांवच्यान आमी पयली स्टार्ट करतात। युवा ही राष्ट्राची ताकद, युवा हो आमचो खामो आनी ह्या युवांक योग्य वेळाचेर जर आमी देशाच्या संदर्भांतल्यान आसतले आनी आतांच्या जे कितें चलता ताची म्हायती जर दिली जाल्यार म्हाका दिसता ते सक्षम जे यूथ आसा ते देशाचो फुडलें आमचें भविश्य जावंक शकता। आनी म्हणून फॉल्स नॅरेटिवान बळी न पडटा आतांचो युवा जो आसा ताका राष्ट्रभक्तीचे जे काही हे आसा गोश्टी आसा त्यो सांगप आनी त्याच बरोबर तांकां एक नव्या चलनांतल्यान फुडें व्हरप हें आमचें काम। आयचो हो युवा हो फुडलें भविश्य देश घडोवपाची ताकद आनी देशा खातीर नवी नवी संकल्पना नवे नवे इनोवेटीव तयार करपाचें जर काम करपाचें जाल्यार युवा शक्तींतल्यान प्रेरीत आसा। भारतीय जनता युवा मोर्चा हें आमचें फुडलें प्रतिनिधित्व आनी त्या निमतान भितर नवो कार्यकर्तो आमचे कडेन जुळचो आनी तो आमच्या विचारधारे कडेन जुळोवन आनी फुडें वचचो हें आमचें काम। आनी म्हणून पयलीं पासून गोंयांत आसूं किंवा सगळे कडेन आसून युवा मोर्चांतल्यानच आयिल्ले कार्यकर्ते ऑनेस्टली लॉयली हे पक्षा खातीर काम करतात। त्या निमतान हांव सुधीर तारीचे अभिनंदन करता। आमच्या MLA ऑनरेबल MLA आमच्या संकल्प भाईक तेणें म्हाका आज ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी तेज्याच वांगडाच हांव आमच्या दामू नाईक सराकूच एक चड मोगा काळजान थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेणें आमकां तेंको दिलो म्हणून आमी आयज ते फुडें सरले। सेकंडली ज्या प्रमाणे आमच्या प्रदेशान सांगलां की नॉर्मली आतां 2027 इलेक्शनाक 30 ची 30 सिटां काडपाची आमी सगळे युथा कडेन हो पावर आहा की आमी तसो करूंक शकता एंड वी ऑल वील वर्क फॉर दॅट। सेकंडली म्हणपाक सोदता ते आतां ह्या दिसांनी आमच्या एरियेक तसो फेक प्रोपगंडा चालू आहा, ही कामां जावना ती कामां जावना, बट हांव प्रावडली एक सांगूंक सोदता आमच्या MLAन जितलें कितें आमकां उत्तर दिल्लें टील डेट ती कामां करून दाखयली। तुमी एग्जाम्पल घेवंक शकता आमच्या हांगासरलें PHC 20 बेड हॉस्पिटल सगळ्यान म्हणटाले हांगा तें पॉसिबलूच ना, जावचें ना, बट आमच्या MLAन ती चिंता धरलेली की आपूण तें करतलोच म्हणून आनी ते फायनली तेणें तें करून दाखयलें। युवा मोर्चाचे नवीन कमिटीचे इलेक्शन अनावन्स जाल्लें आसा आनी तेज्या लागून आमकां भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो असो आपलो फातोडेचो आमदार श्री दामू नाईक हे मुद्दाम हांगा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोवन येयले। त्या बरोबर आमचो युवा मोर्चाचो वायस प्रेसिडेंट रविराज बांदोडकर, जनरल सेक्रेटरी कविना शिवलकर, डिस्ट्रिक्टाचो अध्यक्ष साऊथ गोवाचो बाबा प्रथमेश शेट, तशेंच आमचो न्यूली अपॉइंटेड अध्यक्ष युवा मोर्चाचो बाब सुधीर तारी, तसोच आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब साजन खोशी, दुसरो वायस प्रेसिडेंट बाब राज हलवाई आनी आख्खी कमिटी जनरल सेक्रेटरी हे सगळे जाण आनी ज्या प्रमाणे आयज युवकान युथान जो आयज हांगा उत्सव दाखयलो आनी ज्या प्रमाणे तेंचो सगळ्यांचो एंगेजमेंट जालो हांगा आनी म्हाका दिसता एक बरी मेसेज आयज आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या गेल्लेली आसा। सगळ्यांचो आमच्या अध्यक्षान आनी युवा मोर्चाच्या कमिटीन तांचो सत्कार केल्लो आसा, तांकां शॉल घालून तांकां ID कार्ड दिवन तशें तांकां सन्मान केल्लो आसा हांगा। खरेंच बरें दिसता। म्हाका पूर्ण खात्री आसा येता ते आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाक
हे सगळे जे युवक जे आयज हांगा उपस्थित आसा एक भारतीय जनता पार्टीच्या फाटीं एक काम प्रमाणे रावन म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर जो आमच्या अध्यक्षान स्लोगन दिल्लो आसा 2027 30 म्हणून तो पूर्ण करपाक लागून हे सगळे कडेन काम करतले तशेंच आमचे मुरगांवां भितरूय हे सगळे मोर्चाचो हातभार लागतलो आनी हांगावूय जो भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो 100% जिखून येतलो हेजे बद्दल मातसो उलोवपाक